हे गायज सो घरा कोण ना आयज जेवपाक मम्मी काल सांजची खंय तरी गेल्या सोयऱ्यांगेर काय कोणागेर खंय तरी गेल्या. सो काल नुस्त्याची कडी केल्ली आसली सो ती भयण सकाळी घेवन गेली दिसता. सो भाजी आसली तांबडी भाजी आनी शीत काल आसलें तें हांवें उदोळ गरम केलें आनी ते शेजाऱ्यान म्हाका मसुरेचो रोस दिलो तितून हांव जेवला सद्याक. तर ना इल्लें शीत आसलें आनी कपडे बी म्हाजे कशे पळय कपडे मातशे धुवपाचे उरले सो ते मातशे उदकान घालया नाल्यार मम्मी मागीर सांजची येतली मागीर बेश्टीत तापोवणी पडटली. मी कपडे धुवना हें करता तें करता करून असं उदकान तरी घालून दवरलेलें बरें. पळय आयज क्लायमेट बरो आसा पळय. पावस गेलो गो दिसता पूण म्हाका दिसना पावस गेला कसो. नरकासुराक सारको दिवाळेचा येतलो एक दीस पयलीं. आमचो आमो पळया मग सद्याक आमचो आमो जाम कसो जालो तो. हय ते फाटल्या गेल्ल्या वर्सा म्हणजे ह्या वर्सा न्ही ह्याच वर्सा आमचे आमे जाल्ले पळय तो आमे जाल्ले बरे पूण कितें जालें ते खांदो आसलो तो पडलो आनी ते वटेन खांदो आसलो. दोन खांदे आमचे एक फाटल्या वर्सा पडलो आनी एक ह्या वर्सा पडलो. सो कितें जालें की ह्या वर्सा जे आमे लागले पळय ते आमे म्हणजे चड गोड जर पिकले न्ही काय ते रोखडे किडी पडटाले तेका. हरशीं तशें जाणलें कित्याक गेल्ल्या वर्सा पासून आमी आमे खाल्ल्या ते म्हणजे पिकोवन पासून चड पिकलेलो पळय ते बरें आसले. ह्या वर्सा खबर ना कितें जालें तें. ह्या वर्सा आमे सगळे म्हणजे पिकले काय ना सोमते किडी पडटा. सो चड पिकपाक आमकां दिवपाक मेळनासलें कित्याक आमचो आमो आसा पळय तो एक्चुली कसो कलम केल्लो तो मानकुराद आनी कसलो तरी. हे आतां केन्ना ते आमकां जाली ह्या आम्याक आतां लायल्यार आमकां जातले एक हांव तेन्ना 7 का 8 वर्साचो आशिल्लो. सो तेन्ना लायल्ले. आतां आमचे आतां मोर देन 25 इयर्स जाली. अरावंड 25 वर्सां वयर जाली. सो पानां बी पळया पानां बी तिची पळय थोडी जाम पडल्या पळय ते पळय ताका ती बुनुल्ली म्हणटा ती आतां तितून आनी तो सारकोच जाम पडला. सो आमी चडपाक पयलीं हो खांदो आशिल्लो न्ही हांव ते खांदो मोडला पळय तेन्ना आमकां ते सपोर्टाचेर वयर चडपाक मेळटालो. पूण आतां कितें जालां आतां आमकां वयर चडपाक खूब डिफिकल्ट कित्याक असो कोणाक असो हाडचो पडटा कोणाक मानाय बी आसता कामगार आसता न्ही तांकां आपोवचो पडटा पयशे दिवन ते सुद्दां चडले जाल्यार पण वयर थंय चडपाक मेळना पळय. थंय बुनुल्ली जाल्या मागीर तो पळय थंय जाल्या सो ते कशें काडटले ते आमचे कडेन कटर आसा पूण तो थंय मेरेन पावना. हो कट करपाक मेळटलो आमकां तो थंय आसा पळय ताका तो आमकां कट करपाक मेळना. तो केन्नाच्यान थंय आसा. सो सारकें आमो आमचो सारको वीक जाला. सो आतां ऑप्शन खबर ना पळय गडगडो मारता पावस येता दिसता. तो वत आसलें पळय कसलें रोखडो काळोख जालो पळय. आत्तां तुमकां दाखयला पळय वत कसलें कडकडीत आसलें आतां रोखडो तो पळय काळोख पडलो पळय. बंद केलो तर लायट बी सगळ्यो बंद आसा पळय. बेश्टी एक लायट पेटोवन दवरया न्ही बेश्टी एक लायट पेटोवन दवरया की आमी रातचो मागीर सांजचो घरांतलो मम्मी काय खबर ना आसतलें कितें ती मम्मी येतली लेट चड करून. मागीर हांव येतलो एक आतां कामाक वयतलो हांव 5:30 सुमार आनी हांव पावतलो अरावंड 8-8:30 म्हणल्यार पावतलो. मम्मी म्हाका दिसता 9 बी जातली आतां म्हणल्यार. ते दार ओपन करता मागीर सगळो काळोख आसा सारको. बरें घातला भयणीन ते गणपतीक चवथीक घातलेले ते आजून काडूंक ना तशें आसा नाल्ल वाजला माटयेचे. सो
आतां शॉपार आसलो हांव. आयज गिरायकूय डावन आसा, आयज कोण ना. सकाळीं दूद हाडलां तें तश्शें आसा. आज प्रिंटाकूय कोण ना गिरायक. मे बी सांजचे येत, पूण आतां सद्याक कोण ना. सद्याक सकाळच्यान फक्त कितलें 150 रुपयाचें गिरायक जालां सद्याक. सकाळीं तें बी सकाळीं कित्याक हांव सकाळीं 6 सुमार दूद हाडपाक गेलो. मागीर 9:30 सुमार कामार असो भायर सरलो आनी मागीर घरा पावता म्हणल्यार म्हाका जाली 10:30. ती ट्रेन लेट आसली मांडवी, सो ती सोडून येयसर म्हाका घरा पावता म्हणल्यार 11 जाली. म्हणजे टायम ट्रेनीचो 9:30, पूण ट्रेन लेट जाली. सो हांव 11 कितें सुमार घरा पावला. सो येयलो आनी मागीर हांवें शॉप ओपन केला. सो बी सकाळीं खूब जाण येवन गिरायक बी येवन गेले आसतले, खबर ना. मम्मी ना न्ही, भयणूय कामाक गेली सकाळीं. सो शटर आसले बंद आसलें. तो आयज जाम बिजनस. सो चला गायज, सो शॉपार सकयल वयता सामान हाडपाक. थोडें सामान सोंपलेलें आसा. सो सकयल सामान हाडपाक वयता. मागीर एक अर्दे वर तरी वयतलें हाडटा म्हणल्यार. आनी मागीर असो बसलो, मागीर वयतलो कामाक. सो चला गायज, बाय.